आली जात्रेक आमी आतां वयता तुमकां फक्त हें दाखयता आमचे अशें लज दिसता अशी लज दिसता. सो थंय व्हडल्यान म्युजीक वाजताली आनी आमकां वॉयस ओवर करपाक पडलें पळय हांगासर कितलें बरें मस्त अशें दिसता. आनी मुखार थंय व्हडलें तळें अशें आसा जे थंय न्ही सांगोड जाता आनी आमकां तें सांगोड येवपाक जाय आसलो बट तो पयल्या दिसा जालो बिकॉज तो सांगोड आसता तो रातचो जाता अशें 10-11 तशें दिसता. सो आमी रातची चड भोंवना न्ही सो आमी उरलीं सांगोडा पळोवपाक येवपाची. आनी फेरी मिनींग आसता चड अशी ना बट आसा टी शर्ट्स कितें कितें आसा मस्त दिसता पळोवपाक. आनी खंय पळय तें हें तळें जेतून ह्यो सांगोड जाता सो तें आतां तें भरलेलें आसा पळय कितलेशें कित्याक सांगोड आशिल्लो म्हणून तेज्या खातीर. आनी पळय हे सगळे गेम्स एक्चुली म्हाका गेम्स बी त्यो आमकां खेळपाक आवडटा कसल्यो त्यो न्हू त्यो हेच्यो बॉल्स घालपाचे आसता पळय ते बॉल घालून स्कोर करपाचो आसता पळय तितून मजा येता. आतां आमी कुट्टी काल्याक बी खेळटले हांगा आमी ती फास्ट गडबडीन गेली न्हू सो तशी येयला फेरी फूल रस्तो असो आसा कितें खबर येना. आनी फाटल्यान बी आसा काय खबर ना देवळाच्या आनी तुमी पळोवपाक शकता अशी फेरी येयला आनी आमचो कॅमेरा हालता सो तुमी तो इग्नोर करा. बट आमकां ते लागत ना बॅडमिंटन बी 100 रुपया गिफ्ट करपाक बरी ती हाचे एकूच कितें घेवया जाल्यार हाचे आनी ताडे फुलं घेवया डायरेक्ट हांव चिपे करता ती सांग कशें केळी आनी हार घेवपा खातीर हेजे कडेन घेवया. सो आमी आतां काडपाक सोदता पयशे पावती जाली आसूं मागीर मेळया साईबाबा देवळा याद जाता. आणि ड्रेसिंग बी घेतली आणि गर्दी बी कांयच नासली आमकां दिसलेली की गर्दी आसतली म्हणून बट नो गर्दी. तुमी पळोवपाक शकता लायटनींग इतकें बरें केल्लेशें आसा. आमी दोगां हांगासर आमच्या फ्रेंडाचो वेट करपाक रावले. सो आमी घेतले खाजें. हॅलो गायज तुमकां सगळ्यांक गूड मॉर्निंग. तर आयज परत एकदां कितें तें आमचो संडे ना सॅटर्डे सो मम्मी गेल्या फोंडा नुस्तें बी हाडपाक. सो मम्मीन आतां कॉल करून सांगलें की आपूण ताल्ले हाडटा कल्ली आनी आमकां इल्लेशें चिकन बेश्टें इल्लेशें. सो हांव म्हणलें ताल्ल्यांचे कडेचें वांटण जें आसा तें रेडी करून दवरता. सो म्हणलें तुमकां बी दाखोवया बिकॉज नाल्यार व्लॉग जायना न्हू. तुमी तुळशी लग्नाचो व्लॉग आमचो पयला आसतलो कापड बी न्हेसलेले ते आमी आतां तुळशी लग्नाक भरपूर दीस जाले. तर आतां परत सॅटर्डे सो घरा कडलो व्लॉग आमचो तर तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करता ते येतले मागीर सो ते बी मागीर जॉयन जातले. सद्या खातीर तुमी म्हाजी रेसिपी पळयात ताल्ल्यांची कडी. मम्मी ना हांव ही म्हाजी मम्मी काय घरा कडेन ना सो हांव एकलें करतलें सो ती तुमी बी पळयात. सगळ्यान पयलीं हांवें सामान सगळें करून दवरलां म्हणटा तें कितें तें आमचें सोय मागीर हरवी मिरसांग मागीर आंबट मिन्स आमटान येवपा खातीर सोल घातला. ताल्ल्यांचे कडेन म्हणटकीर लसूण जाय आलें जाय कोथमीर मिरच्यो आनी त्यो म्हाका लॉंग मिरच्यो मेळना. हय पळय तें आसा हांव हाडटा मिरच्यो दिसना बिकॉज ताल्ल्यांचे कडेन म्हणटकीर मातशें रेड बी जावपाक जाय न्हू ते खातीर त्यो हांव 2 घेता बिकॉज ते ठीक आसता चड स्पायसी नाका तेजे खातीर हांव फक्त 2च घेवपाक विसरलें. ती मागीर लास्टाक हांव 1 बाय 1 घालता. हांव तितून आलें मागीर लसूण सोल आंबट जाय जाल्यार पुरो मिरची ह्यो मिरच्यो
मागीर ह्यो मिरच्यो सगळ्यो मिरच्यो 2 तेफळां कोथमीर वांगडा घातल्या. सो फाल्यां आमगे न्हू नुस्तें खावपा ना, कित्याक फाल्यां आमचो कालो कुट्टी आसा. तुमी जर फोंडा आसा जाल्यार तुमी यात, कोण आमचे ब्लॉग पळयता आनी कोण फोंडाची. सो तुमी बी येवपाक शकता. आय थिंक चड जालें. कढी वाटली. मेमे फ्राय करपाक मम्मीन मेमे हाडले. मागीर दाखयतलें फ्राय करून. आतां हांव चिकन चिली कितें तरी करता चिकनाचें. मम्मी येयली म्हाका न्हू हांगा किट्टी लागली. मम्मी तुमकां हांवें सांगलें पळय फोंडा गेल्ली म्हणून. सो म्हाका न्हू हांगा किट्टी लागलेली. मम्मी मेमे घेवन येयला ती तुमकां दाखयता. आनी ताल्ल्याची रेसिपी दाखयतलें. ताल्ली 1/2 किलो त्यो आनी ताल्ले. आतां हांकां मॅरिनेट करता मागीर तूं कल्ल्यांक कित्याक चड जाय मीठ घाल मग पयलो. ओके वेट. सो कितले घालूं इतले घालूं सगळ्यात पयलीं मीठ. आनी जाय दिसता म्हाका आवडना रापूर तुया मातशें जाय. नुस्तें भाजलेलें चड मीठ लायल्यार बरें लागता न्हू. सो डन. हळदी घालपाची. हळदी आनी जाय आनी घाल. आनी मिरची पावडर खूब बरें चरचरीत वाचपाचें. इतको जाय गे मिरची. सगळें घालपाक. वाव मॅरिनेशन डन. जस्ट बेश्टी इल्लीशी एक्चुअली कल्लीक तुका घालपाक गरज ना, बट स्टील आमी घालुया इल्लीशी. पुरो. सो डन. आनी मिक्स घालता मग तू खाशांक घाल गो. पुरो आतां घालपाक हातीन येयले हातीन घाल. पेस्ट म्हाका हात लावपा बेजार येतालो म्हणून हांवें हातीन घालनाशिल्लें. चमचो बी काडपा बेजार येता म्हाका. पुरो ते बांगडे न्हू न्ही. सो हांवें सगळे डबे दवरता मॅरिनेशन. आतां फ्रिजान दवरुया. मागीर मम्मी ताल्ले उजतले. हांव चिकनाची तयारी करतलें. कितें तरी वेगळें करूं जाय बिकॉज आज एक दीस नुस्तें चड जालें. यो पळय नुस्तें खावपा भितर येयलां. यो मम्मी नाका आसूं. आनी कितले सगळे वांगडा घातली. पिठू पळय मम्मी भितर पावलो. पिठू भितर येयला नुस्तें खावपा. चल पिठू भायर चल. येत तूं भितर येता. यो चल भायर चल. मम्मी तुका तापयतली. तो नुस्त्या वचून येयलो. ताका नुस्त्या हरशी संवय करूं ना, पूण मम्मीन ताका घातलेलें. राव घातलेलें मोठे ताका बांगड्याचे लोक. ती भाजी वयर काडून दवरी. खंयची भाजी. ती भाजी वयर काडून दवरी. चिरूया ती मागीर. भाजी नाका. म्हाका मातूय आवडना. पयर कामार उकडून कोणी तरी हाडलें ना. खरीच आवडना ती. बरी लागना. आयुर्वेदीक पौश्टीक आहार. गाईज ए पिटू ना डिजाइन आउट पार करून धांवलो भितर येयलो. सो हांवें डिसायड केलें चिकन आमकां दोगां खातीर न्हू. सो हें रातचें करतलीं दोगां मेळोन. बिकॉज आतां केल्यार मागीर रातच्यांक मागीर गांव उरपाक न्हू. सो तेजे खातीर चिकन जें आसा जें हांव मॅरिनेट करून दवरता आनी आमी तें सांजची इवनींग करतलीं. मीन्स लायक करी लिव्स घालून फ्राय तशें कितें. अदरवायज कितें तरी ग्रेवी सुकें कितें तरी करतलें. बट सद्या हांव मॅरिनेट करून मस्त पैकी दवरता फ्रिजान. जेवण बेगीन जातलें दिसता बिकॉज डायरेक्ट कडी शिजोवपाक दवरल्यार पळय खावप पडटा हांगासर लायट ना न्ही. समजलें न्हू. म्हाका भूक लागल्या. तू कोडी कित्याक दवरता तर गो. पोळो दिता मग तुका काडून. कडी शिजो इतले बेगीन कित्याक. कितें चल भायर बस यो भायर यो भायर पळय तो सगळ्या. चल यो तेक तो नुस्त्या हें येयला न्हू म्हणून न्हूले बुबी तो बुबी. चल वचना तो. रोजा फुडल्या पळय आमगेर. ना घाल. एक दाणी ती बरी दिसता. राव पयसल्यान फुडें वचून पळयता.
आईस अक्षता खंय गो खंय रे खंय दिसता तुमकां ती पळय वाव ही बरी आसा ती दाणी टायप बट गूड सो हेतून मम्मीन ताल्ले घातले तेफळां घातली आनी म्हाका मम्मी काडटा पोळो आनी हांव गेलें ते बाबू काडपा वेट ह्यो शेनवार आयतार येता तो आमगे बिकॉज ताका हांव हाडपा वयता न्हू बुबी खंय रे केळे खंय शेणले शेणले तेणी केळे खंय शेणले राव राव सोदुया ए पळय राव सोलून दिता तेंगे मुड्डोशे घेतल्या खंय ते म्हणटात तूं सकाळ फुडें वचून येता काय म्हणून ते म्हणटात दिसता फिश चिकन हांवें बेश्टे 2 पीसीस हांव फ्राय करतले आनी कडी पळय दाखयता ते मागीर लास्ट कडी पळय मस्त जाल्या मातशें आंबट जाल्या शीत आनी मेमे फ्राय कितें तूं एकाच टायमार घालतले सगळे कुडके दोन वयतले मस्त आसा टू फरस दितले हांव दोगांक तुमी चिकन घातलें फाल्यां चिकन आमी सांजचें घातलें आतां आमकां कितें ना कितें जायें मसलो बी तूं खाय तो कितें बरो पूण काटे पळोवन खाय ये तुमी केन्ना ये रातच्या भाजा तुमी पीसीस हांव हे बेश्टे घालता 2 मिन्स आनी जायना तितून तूं घालनाका येन्ना मातशें घालता सायडीन शिनाका गो आगो एक जागो दवरी गो अब मी घाल काय तू घाल सायडीन घालता हांव तुमकां मागीर दोगांकूय दितले इल्लेलो खावपाक आनी तितून तुमी चिकन पळयता तुमकां कितलें जालें गे यम यम फिश इट्स लव वेटिंग फिश ओ माय गॉड म्हाका ह्यो व्हडलो कसो दिसता मे फिश करपाक पळोवया गायज प्लीज हेल्प मी खंयचो मोठो पीस आसा तो म्हाका जाय सो मे बी दीस वन ऑर दीस वन आय एम बिट कन्फ्यूज म्हाज्या भयणीक खंयचो दिवं आनी हांव खंयचो खावचो आय थिंक चिकन फ्राय जालें मे बी तेल चड घातलें तितून तें मम्मी हॅलो आतां येयला सो आतां आमी करतली कितें चिकन हांवेनच म्हाका सांगलेलें पळय आमी सांजचें करतली म्हणून बट तो प्लॅन कॅन्सल जालो आनी आतां आमी फीश सगळें भाजून जालें आनी आतां करता आमी चिकन कितें करता सो म्हळ्यार तुमकांय दाखोवया हें आतांच येयलां हितून भरपूर अशें तेल आशिल्लें चड घालनाका पुरो सो हितून सगळ्यात पयलीं वयतलें गार्लीक जिंजर नुस्त्याच्या बी खंयचो हय चिकनाचो तो कडी बी जाल्यार आनी हे करपाक आनी कळटे चिकन मातशें पुरो चिकन चड मातशें तेल घातलें केन्नाय खाता न्हू तें सुद्दां काटे लागतले दाखोवन दवरी चड घालनाका कित्याक हांवें मॅरिनेशनाक घातलें तुमकां दाखोवनासलें न्हू मॅरिनेशन हांवें दाखोवन पुरो मागीर मागीर शिजपाक ना कितें फायदो पयलींच घालून म्हळ्यार सो तें घालया घातलें हांवें ऑलरेडी फक्त तुमकां दाखोवपाक आनी तें घालून सो मस्त पैकी आमी न्हू चिवडी जाल्या सामकी आनी चिकन जें आसा तें सांजच्या खातीर फक्त आमी आतां करून दवरता तुमी पळोवपाक शकता इतकें मसालेदार जाला बट आमी हितून वॉटर मातशें एड करता मातशें नाका तूं फक्त मातशें स्विटर सायड कॅचअप जाय आशिल्लें बट तें ना तेंच पळय म्हाका स्वीट एंड स्वार मेळटालें राव राव साकर खावची केन्नाच बारीक खाव सो तुम्ही पळोवपाक शकता आमची गडबड जाली मीठ
चड घातलें फर्स्ट टायम कुकींग मीठ चड पडलें आनी तेका सगळें उदक घालून रावता कित्याक फर्स्ट टायम खुशी आमी कुकींग करता बट इतले हारूच करपाक केन्ना पावनाशिल्लें गडबडीन घातलें चुकून घातलें तें घातलें तें बरें सुकें सुकें जालें पळय मस्त अशें चड पडलें न्ही आनी आतां पळय कितें आमी तेका उदक घातलें बटाट घातलो तितून पिठा गुळे करून घातले यूट्यूब सर्च करूंक रावता कितें हालत जाल्यार ती आमची चिकनाची तर पळयात इतले सुके सुके जाले आमी वॉटर घातले बटाट घातले तितून पिठाचे गुळे घातले आतां पळोवया हे वर्क करता काय ना कित्याक यूट्यूबार पळयलें की ते इफ सपोज खारट जालें जाल्यार पिठाचे गुळे खंय नमक मीठ आसता ते ऑब्जर्व करता जालें ना सो पळोवया आतां जावनी तर गायस म्हणटलें आनी खंय पळय जाल्यार हांव पार्सल येयल्लें आमचें एक इलेक्शन तें हाडपा खातीर गेल्लें हांव आतां पळयता फुडलें जाल्यार फुडलें तुमकां बी दाखयता फुडें ना जाल्यार मागीर पळोवया